नमस्कार येवकार समेस्त गोंयकारांक नव्या वर्साची हुनहुनीत परबी दनपारच्या खबरात ज्ञानेश्वर वरकाचो येवकार खबरो विस्तारान 2025 नवे वर्स नवो विश्वास नवे संकल्प गोंयकारांनी 2025 आप आपले पद्धतीन येवकार दिलो। कोणे घरचे घरा फॅमिली बरोबर, कोणे इश्टां बरोबर पार्ट्यो केल्यो, कोणे मध्यान रातीच्या मुर्तार इगर्जींनी मिसाक पावले। लाखांनी देशी ट्युरिस्ट न्यू इयराक गोंयांत नव्या वर्साक येवकार। शुभेच्छा व्हिडिओ फादर फ्रँकी आमच्या गांवांत पावलतल्या माती भुरग्यांच्या नांवांत म्हज्या नांवांत सगळ्यांक तुमकां देवा मातेची भाग्योत आंकवार बायेची खुशाल बरीत बरो भावनेना हे आंकवार बायेक फुडें घालून आमी नवे वर्साक सुरवात करता। हे आंकवार बायेक आमची पासत देवा लागीं मागून आमी विनयला। तेच परी जेजू आमचो भाव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो आमचे बरोबर ह्या वर्सांत आसूं सगळ्यांक तुमकां खुशाल बरीत नवे वर्स आमी आवडेता। कृपेची आनी देवाच्या मोगाची आशिर्वादाची वर्स आमकां जावंक आमी देवा बाबा लागीं विनयला। राती म्हापसा टॅक्सी स्टँडा कडेन एक्सिडंट। चलत वचपी 55 वर्सां पिरायेच्या एकल्याचेर बस चडयली। बशी पोंदा चिड्डोन आगताक सोंपलो। बसीच्या ड्रायव्हराक म्हापसा पुलिसांनी ताब्यात घेतला। तपास चल्ला। कळंगुटे दर्यावेळेर एका शेकार ट्युरिस्ट आनी शेकाच्या कामगारांची झगडी। शेकाच्या कामगारांनी आंध्राचो भोला तेजा म्हणटा त्या ट्युरिस्टाक बरोच बडयलो। तकलेक चडूच मार लागिल्ल्यान तो सोंपलो। कळंगूट पुलिसांन शेकाचे 2 कामगार शेक मालक आनी ताच्या पुताकूय धरला। पुलिसांच्या फॉरेन्सिक टिमीन सुवातेर वचून तपास हातात घेतलो। कळंगूट दर्यादेगेवेल्या एका शेकार पर्यटक आणि शेक कामगारांमदी जाल्ल्या झगड्यात आंध्र प्रदेशाचो पर्यटक भोला रवी तेजा सोंपलो। कळंगूट पुलिसेन कमर सुनार आणि अनिल बिस्त ह्या 2 शेक कामगारां सयत शेक मालक आग्नेल सिल्वेरा आणि ताचो पूत शोबर्ट सिल्वेराकूय अटक केल्या। आम्ही असा कळंगूट बिचाचेर आणि कळंगूट बिचाचेर सध्या पर्यटकांची गर्दी आसा। न्यू इयर सेलिब्रेशनाक लागून देशांतले किंवा विदेशांतले सगळे पर्यटक हांगासर येत आसा। राती जेन्ना शेकाचेर जे आंध्र प्रदेशांचे 8 जाणांचो एक ग्रूप आसलो, भितर बायलां चेडवां आसलीं आनी दादले आसले आनी हे जेवपाक हांगासर ह्या रेस्टॉरंटान येयले आणि जेवपाक येयल्या उपरांत तेंच्यांनी ऑर्डर दिली। ऑर्डर दिल्या उपरांत लास्ट उशीर जाल्ल्या कारणान तेंच्यांनी कांय ऑर्डर आसा ती तो किचन बंद जाला। तो उपरांत आनी ऑर्डर आमी घेवंक शकना म्हणून असो तेंच्यांनी तेंचो हें जालो। पूण त्या उपरांत तेंच्यांनी बिलां वचून आनी तेंची झगडी जाली। बील सुबेज जालां हे आनी ह्या हितून वाद जालो आनी त्या वादांसून जे कामगार आनी ते ओनर आसले तेंच्यांनी ते पर्यटकांची मारहाण करता आसतना ते एका पर्यटकाक सिरियसली मारहाण केली आनी तो डेथ जालो। बाकीचे इन्वेस्टिगेशन आहा ते कळंगूट पुलीस करतात। हांगासर पुलिसांनी डेड बॉडी आहा ती शिफ्ट केल्ली हाजे वचून आनी बाकीचे जे इन्वेस्टिगेशन आहा ते सगळे चालू आसा। आतां बाकीचे जे कितें इन्वेस्टिगेशनाची टीम ती येवपाची आसा। मजगती प्रकरणाची खर कारवाई जातली आणि शेकाचो परवानो रद्द करपाची संबंधित खात्याकडेन मागणी केल्या अशें DIG वर्षा वर्मा सांगता। Yes, we've taken the necessary legal action. All the accused have been apprehended and we'll come strong on it. It was not a good incident, but we've taken the necessary legal action. All have been arrested and we've moved for the cancellation of the license also of the shack, and so that it acts as a deterrent and this thing should not be repeated. If there is any dispute or any arguments between the restaurant owner or the tourist coming
they should always call the police. We are there to help them out and not take anything in their hands. So we'll be coming heavily on these incidents. स्टुडंटा खातीर कलंगूटच्यान काम करता. 3 दिसाच्या सनबर्न इडियमात पुलिसांक ड्रग्स घेतिल्ले 5 जाण मेळ्ळे. वेळार ड्रग्स घेतिल्ल्या 5 जाणांक पुलिसांनी ताब्यात घेतल्यात. सनबर्नाच्या निमाण्या दिसा एंटी नार्कोटिक सेलान कारवाय केली. भायल्यान ड्रग्स घेवन खंय सनबर्नाक वताले. ANC SP टिक्कम सिंग वर्मा मिडिया कडेन उलयलो. तांच्या कडेन खंय आंगार ड्रग्स मेळूंक ना. Sunburn में we were conducting tests if anyone is consuming any narcotic drugs and all. So we conducted several tests. So we found around 5 people who tested positive. 4 of them tested positive for ganja and 1 for cocaine. So we have registered a case against all of them. अभी जैसे मैंने बताया था कि जो 5 पकड़े गए उसमें से 4 गांजे के थे और 1 कोकेन का था. और हमारे पास अराउंड हमने परचेज की थी एक सलाइवा टेस्टिंग किट. उसमें हमारे पास 50 कार्टिजेस हमने परचेज की थी. तो 50 के हमने टेस्ट किए अराउंड, मतलब 50 से थोड़े से कम अराउंड 45 के आसपास इन 3 डेज. सो उसमें से हमें 5 पॉजिटिव मिले. हमारा जो स्टैंड लगा हुआ था वो पुलिस कंट्रोल रूम के अंदर लगा हुआ, अंदर ही लगा हुआ था सनबर्न में. तो इन लोगों के जो भी कंज्यूम किया हुआ इन्होंने अंदर कोई ऐसा कंज्यूम नहीं किया कि बाहर से कंज्यूम करके आए. हमने टेस्ट किया, वो पॉजिटिव आए, हमने केस रजिस्टर. अंदू वर्सा 106 बलात्कारांची नोंद, 100 जाणांचेर एक्शन. गोय पुलिसांचो रिपोर्ट. वर्सभरात 29 खुनांची नोंद, 29 खुनाचे यत्न, ड्रग्सांच्यो 188 केशी, रॉबरी 13. पुलिसांचो डाटा सांगता. सायबर क्रायम केशी 56, 45 जाणांक अटक केल्या. क्रायम डिटेक्शन रेट जवळजवळ 97%. खासा रिपोर्ट. वर्साच्या निमण्या दिसा गोवा पुलिसांनी नोंद केल्ल्या गुन्यांवांचो डाटा जाहीर केलो. क्रायम डिटेक्शन रेट खंय 96.67%. डाटा मेळटा ते प्रमाण 2024 खुनाच्यो 29 केसी आयिल्ले, सगळे डिटेक्ट जाल्यात. खुनाचो यत्न करपाचे 29 केसी आयिल्ले, सगळे डिटेक्ट जाल्यात. बलात्काराच्यो 106 केसी, तातूंतले 100 केसी डिटेक्ट जाल्यात. सायबर क्रायमान आतां मेरेन 56 केसींची नोंद जाल्या, तातूंतले 56 केसी डिटेक्ट जाल्यात. चोरयेच्यो 13 केसी डिटेक्ट जाल्यात. अशें धरून वट्ट 180 केसी आयिल्ले, तातूंतले 174 केसी डिटेक्ट जाल्यात. रेट ऑफ डिटेक्शन खंय 96.67%. मजगती ड्रग्जाचे वट्ट 188 केसी नोंद जाल्यात. डाटा सांगता ते प्रमाण उत्तर गोंयांत 67 केसींची नोंद जाल्या, तातूंतले 16 जाण गोंयकार जाल्यार 54 जाण परप्रांतीय, 7 जाण विदेशी. उत्तर गोंयांत आतां मेरेन 77 जाणांक अटक केल्या. दक्षिण गोंयांत 39 केसी आयिल्ले, 25 जाण गोंयकार, 23 जाण परप्रांतीय, 2 जाण विदेशी, 50 जाणांक अटक केल्या. एंटी नार्कोटिक सेला कडेन 27 केसी आयिल्ले, 7 जाण गोंयकार, 15 जाण परप्रांतीय जाल्यार 10 जाण विदेशी, तातूंतले 32 जाणांक अटक केल्या. क्रायम ब्रांची कडेन 23 कागाळी आयिल्ले, 6 जाण गोंयकार, 16 जाण परप्रांतीय जाल्यार 4 जाण विदेशी, 26 जाणांक अटक केल्यात. कोंकण रेल्वे कडेन 3 केसी आयिल्ले, भितर गोंयकार कोण ना, परप्रांतीय 3 जाण, विदेशी कोण ना, 3 जाणांकूय अटक केल्या. अशें सगळे धरून वट्ट 159 केसींची नोंद जाल्या. सगळे मेळून 54 गोंयकार, 111 परप्रांतीय जाल्यार 23 विदेशी. ड्रग्जाच्या केसींनी आतां मेरेन 188 जाणांक अटक केल्या. So we have been trying to bust the entire network. After we arrest a person, we try to see where the supplier is and who are the consumers. So we try to make a chain. Just in the recent case, which 2 months back we did a ganja case. We are after the main supplier. We identified the house. We got every detail of him. So we had put him under surveillance. तो उसको 2 दिन पहले हमारी टीम झारखंड पलामू जाकर उसको पकड़ कर लेकर आई. See, in this entire year we have made the highest ever seizure in terms of volume of drugs and also in terms of value in rupees. Second important thing is that we caught 2 new drugs in Goa. One is DMT, another is GHB. So these has been the major highlights of ANC's work this year. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. बर्फाळ सिजनात काश्मीराचे ट्युरिझम फुलता खरे, मात येरादारी आणि सुरक्षेचे आव्हान तितलेच खर.
श्रीनगरच्या बारामुल्ला ते सगलदान बर्फाळ रेल्वे ट्रॅक येरादारीक सामको धोक्याचो. तापमान -7 ते 8 डिग्री वता. सुरक्षा हे मोठे आव्हान. उत्तर रेल्वेचो मुखेल जनसंपर्क अधिकारी हेमांशु शेखर प्रुडंटाकडे उलयलो. तुळशीदास चारीचो श्रीनगर सावन खासा रिपोर्ट. जम्मू काश्मीर श्रीनगरात फाटले कांय दीस तापमान -डिग्रीचेर पाविल्ल्या कारणान थंय बर्फ पडटा. रस्ते रेल्वे सध्या बर्फापोंदा गेल्यात. बर्फ पडिल्ल्यान रस्ते तशेंच रेल्वे मार्ग सामकेच धोक्याचे जाल्यात. थंय तापमान -7 ते 8 डिग्री सेल्सियस लेगीत वता देखून सुरक्षा हे एक व्हड आव्हान आसता. तर रेल्वेचो मुखेल जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय प्रुडंटाकडे उलयलो. अभी हम लोग बारामूला से संगलदान सेक्शन में यात्रा कर रहे हैं. ये बहुत ही चैलेंजिंग है यहाँ पर रेल चलाना, क्योंकि माइनस से 7 डिग्री 8 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज़्यादा टेम्परेचर डाउन होता है. जैसा कि अभी आपने देखा पिछले कुछ दिनों में क्या हालत थी यहाँ पे. यहाँ पर एडवर्स वेदर क्लाइमेट कंडीशन के अलावा सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा चैलेंज होती है ट्रेन चलाने में. लगभग 135 किलोमीटर से अधिक लंबा ये सेक्शन है बनिहाल संगलदान से बारामूला तक, जहां हम ट्रेन का परिचालन करते हैं. इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारा स्टाफ खड़ी और सुंबर जैसे स्टेशन हैं जहां पर रोड कनेक्टिविटी नहीं है, पहाड़ी क्षेत्र में है. रेलवे के डेडिकेटेड वर्कफोर्स, डेडिकेटेड स्टाफ वहां जाकर ड्यूटी अटेंड करते हैं. ऐसी दूर जगहों पर भी जाकर बहुत ही अलर्टनेस के साथ ड्यूटी करते हैं. साथ ही साथ यहाँ के लोकल लोगों से भी सहयोग मिलता है. कोऑर्डिनेशन बना के हम लोग रखते हैं ताकि ट्रेन परिचालन में सुविधा हो. और बाकी आपने देखा होगा प्रत्येक किलोमीटर पर GRP के जवान तैनात होते हैं, जो ट्रेन की फ़ोटो वीडियो बनाकर अपने कंट्रोल रूम में भेजते हैं. ये भी एक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से एक स्टेप है जो भारतीय रेल द्वारा लिया जाता है, ताकि ट्रेनों की हर किलोमीटर के अंतराल पर सेफ्टी एंश्योर हो सके. प्रुडंटा खातीर श्रीनगर सावन तुळशीदास चारी. FDAच्या शगीत तिसऱ्या दिसा बिर्याणीवाल्यांचेर धाडी. दर्यावेळेर बेकायदेशीर उक्त्यार बिर्याणी विकतात म्हूण FDA कागाळी. शेनवारचे रेडीत 2,000 किल मायज बिर्याणी आणि आयदनां जप्त. असले कोणूय सापडल्यार सामान सामग्री जिन्नस जप्त करून फायन मारपाचे निर्देश FDA संचालक श्वेता देसाय सांगता. तुमकां खबर आसा टुरिस्ट सीजन सुरू जाल्लें आसा, ताज्या खातीर आमकां वी वर गेटिंग लॉट्स ऑफ कंप्लेन्स स्पेशली फ्रॉम द कोस्टल एरियाज that these vendors are selling the biryani in an open place along the roadside. So you must be aware that on Friday our department has conducted one raid wherein more than 100 kg of the biryani along with the utensils were destroyed, were confiscated by the team, and they were told to go away from the place. Similarly, the raid was continued yesterday also. In the Friday we had conducted a raid in the Kalangut area, and yesterday we conducted raid mostly in the Baga area. The similar situation was observed also in the Baga area. Though yesterday also around 80 kg of the biryani was destroyed and the utensils also were confiscated. This was done along with the help of the panchayat, local panchayat, Kalangut panchayat and the Baga panchayat. So today also our entire team is on the ground, especially in Kalangut and the Baga area only, and they what I have instructed them that if any violations are observed, if anything is similar sorts is observed, then to give them the fines. This is like first time as a warning we had not given them any fine. So if the same offenders, if we find them again, then we will take the action as per the provisions of the Act. So through your medium, I also appeal to the vendors, those who are doing the illegal activities, like do not indulge in such a practices. If at all we find them, then the strict action as per the provisions of the Act will be taken, initiated against them. Ma'am, most of them are the temporary people, means outlet. Is there any permanent solution or major fine or So that's action? what during the entire tourist season, this drive will be continued, especially in the coastal areas, so that once they are aware, like this thing will be stopped. It will be throughout the night also? It will not throughout the night, but our special drives will be conducted at the evenings. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाच्या आतां न्यूज आनी प्रोग्राम 2 यूट्यूब चॅनल्स. हे न्यूज बुलेटिन पळोवपाक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार.
फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसाईट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.